गोंय कला आणि संचालनालयातर्फे रवींद्र भवन मडगांव 10 ते 14 नोव्हेंबर डी कोसंबी फेस्टिवल ऑफ आयडिया जावपाचें आसा। ह्या फेस्टिवलाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जातले, अशें कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन पत्रकार परिशदेंत सांगलें। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयचे नामनेचे ज्यांनी ह्या गोंया भितर एक नवी वळख करून निर्माण करून दिल्ली आशिल्ली ते म्हणल्यारूच डी कोसंबे। आणि ह्या संदर्भात गेली 14 वर्सां कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय फेस्टिवल ऑफ आयडियाज एक 5 दिसाचो महोत्सव घडून हाडटात। जागतिक कीर्तीचे नामवंत लेखक किंवा विचारवंत अशा व्याख्यानमाले भितर आपले लेक्चर आणि त्या प्रश्न घेऊन उत्तर दिवपाचो सुद्धा प्रयत्न आमच्या भुरग्यांकडल्यान माध्यमांतल्यान जाता। आणि अशा ह्या समयाचेर अंदूचो डी कोसंबे फेस्टिवल ऑफ आयडियाज 2022 महोत्सव रवींद्र भवन मडगांव 10th to 14th नोव्हेंबर ह्या दिसांनी जावपाचें आसा। आणि बरोबर सांजेच्या 5 वरांचेर ह्या तियात्रिस्ट हॉल रवींद्र भवन हांगा त्याचे उद्घाटन जातले।